खासगी जागेत आशिल्ले आणि जमीन शुल्क भरूक नाशिल्ले सुमार 30 ते 40 मिनाचे डंप सापडल्यात. अशा ह्या डंपांची ई पावणी 15 दिसांनी सुरू जातली. हातूंतल्यान सुमार 400 ते 500 कोटींचो महसूल अपेक्षित आसा, अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान म्हळां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. रिवाइज्ड ई ऑक्शन पॉलिसी फॉर डंप. आम्ही ई ऑक्शन पॉलिसी डंपसाठी केली ती थोडीशी रिवाइज केल्या. हातूंतल्यान एक 2-3 गजाली इम्पॉर्टंट आसा. आम्ही प्रायव्हेट जागेर आशिल्ले डंप जे कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आणि तेणी आपलो कन्वर्जन चार्ज त्या लँडाचो तेन्ना भरूंक नाशिल्लो, अशा जाग्यावयले डंप हे आयडेंटिफायड केल्या आणि ते डंप आयडेंटिफाय करून गव्हर्नमेंट ई ऑक्शन करतली. गव्हर्नमेंट ई ऑक्शन केल्या उपरांत तेणी तेन डायरेक्टली रेव्हेन्यू गव्हर्नमेंटाक येतलो. अगेन तेजी रॉयल्टी पेमेंट करपाक जाय. हातूंतल्यान एट प्रेझेंट वीक आनी मोठो रेव्हेन्यू जो आसा तो गव्हर्नमेंटाक येतलो. आणि दुसरी गजाल, जे बेस्ट डंप प्रायव्हेट लँडाचेर पडून आशिल्ली त्यांची लँड फ्री जातली. तांकां गव्हर्नमेंट जे आसा पळय एक मिनिमम लीज, जो लँडाचो लीज हो तांकां दिवपाचें डिसायड करतली. कितले पर्संटेज आनी कितें हे गव्हर्नमेंट वील टेक द डिसिजन. म्हणजे हे डंप कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आपलो डंप्स करून आनी त्या जेच्या जागेन हो डंप्स आसले तेणी लँड कन्वर्जन चार्ज फारीक करूंक नासले. कितले आयडेंटिफाय जाले डंप? एट प्रेझेंट अप्रॉक्सिमेटली 30 to 40 डंप्स आयडेंटिफाय केले. पण हे डंप खूप आसा, अजूनही खूप मोठ्या प्रमाणात. हे ताचो बेजीक सर्वे करून हे आयडेंटिफाय केल्ले आसा. एट प्रेझेंट हाची पॉलिसी सुरू करतले, म्हणजे डंप ऑक्शन करपाक फुडल्या 15 दिसांच्या भितर हे ऑक्शन जातले. रेव्हेन्यू जनरेशन कितले जावं? इट डिपेंड्स अपॉन कितलो ओव्हर असेल कितल्या ग्रेडीचो प्रोजेक्शन किती आसा? प्रोजेक्शन हेजे अप्रॉक्सिमेटली इट वील गो 400 to 500 CR एट प्रेझेंट. म्हणजे त्यात इट डिपेंड्स क्वालिटी अँड क्वांटिटी कितली आली. बट वी आर अप्रॉक्सिमेटली तरी पोहोचू शकता. बट सुरवातीच्या घडी 30-30 डंप्स पण आयडेंटिफाय केला. त्याची ऑप्शन परत करते. असे वेगवेगळे राज्यात असलेले डंप हे आम्ही आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केल्ली आसा आणि ते ट्रान्सफरंट पद्दतीन हाचो ई ऑप्शन प्रोसेस हो सुरू जातो. पॉलिसी जाली ही पॉलिसी पहिली झाली, तिथून फक्त थोडेसे चेंजेस करपाक जाय आसले म्हणून ती रिवाइज ई पॉलिसी ऑफ डंप्स म्हणून हाडली.